सरकाराच्या पालिका आरक्षणाच्या धोरणाआड बायलां एक्टिव्हिस्ट आवदा विएगस हायकोर्टात पावल्या। सरकारान जाहीर केल्ल्या आरक्षणाच्या अध्यादेशाक आव्हान दिला। सरकारान आरक्षण कायद्यांत ऑगस्टांत दुरुस्ती केल्ली, मात सरकारान सप्टेंबराच्या 9 तारखेर अध्यादेश काडून त्याच कायद्यांत बदल केलो म्हूण आवदाचो आर्ग्युमेंट। याचिकेचेर सुनावणी 8 ऑक्टोबराक जातली, तेन्ना सरकाराक जाप दिवची पडटली। 8 ऑक्टोबर वेंचणूक अर्ज भरपाचो निमणो दीस। बुधवारा मुरगांव आनी म्हापशेच्यान दरेकी एकच अर्ज आयला। मडगांवचे एक्टिव्हिस्ट आवदा विएगसान सरकाराच्या पालिका आरक्षणा आड हायकोर्टात आव्हान दिला। सरकारान आरक्षण कायद्यात ऑगस्टात दुरुस्ती केल्ली, मात त्याच कायद्यात सरकारान सप्टेंबरात अध्यादेश काडून बदल केल्लो। सरकार तसो अध्यादेश काडपाक शकना। सरकाराच्या आरक्षण कायद्याक धरून ना म्हूण आवदाचो आर्ग्युमेंट। सरकारान मडगांव पालिकेत ओबीसींक 3 सीट राखीव दवरल्यात, मात सरकारान हे 3 सीट खंयच्या कायद्याच्या आदाराचेर आरक्षीत केल्यात काय म्हूण आवदाचो प्रस्न। मडगांव पालिकेचे ओबीसीं खातीर आरक्षीत केल्ले सीट खंय कायद्याक धरून नात। आवदाच्या याचिकेचेर फुडली सुनावणी 8 ऑक्टोबराक आसा। हायकोर्टान सरकाराकडेन याचिकेचेर जाप मागल्या। 8 ऑक्टोबर पालिका वेंचणुकेत अर्ज भरपाचो निमणो दीस। पालिका वेंचणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरपाक आयच्यान सुरवात जाली। 1-2 कडेन कांय जाणांनी पयलेच दिसा आपले उमेदवारी अर्ज भरले। पहिल्या दिसा ऑफिसांनी अर्ज घेवंक उमेदवारांची गर्दी पडिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। खण खात्यान कोलवाळे आनी महाखाजनात धाडी घालून बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक धरले। खण खात्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पुलिसांक घेवन धाडी घाल्यात। महाखाजनात 12 कामगार आनी कोलवाळे 2 कामगारांक ताब्यात घेतले। तशेंच रेल्वेचे 2 ट्रक आनी व्हडीं जप्त केल्यात। दुसरे वटेन महाराष्ट्रा सावन रेंव हाडपी कांय ट्रक कोलवाळच्या आनी धारगळच्या रेंवकारांनी आडायले। रेंव काडपाक सध्या ग्रीन ट्रिब्युनल आनी कोर्टाची बंदी आसा। रेंवेक सध्या सरकारी धोरणा प्रमाण कायदेशीर परवाने दिल्ले ना। अजून रेंवेच्यो सुवातीच अधिसूचित जाल्ल्यो नात, मात तरी आसतना गोंयांत कितल्याशाच सुवातांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चल्ला। खण खात्यान मंगळारा रातीं कोलवाळे आनी महाखाजन वाठारांत रेंव काडटल्यांचेर धाड घाली। महाखाजनात 12 कामगारांक धरल्यात। कोलवाळे 2 पुलिसांनी ताब्यात घेतले। रेंवेचे 2 ट्रक पुलिसांनी आमोण्या धरले। दुसरे वटेन कसलेच परमीट नासतना महाराष्ट्रांतल्यान रेंव हाडपी ट्रक कोलवाळच्या आनी धारगळच्या रेंवकारांनी आडायले। गोंयांत रेंव काडपाक लायसनां सरकारान बेगीन दिवची म्हूण रेंवकार मागतात। त्या गाडयाकारा कडेन रेंवेचो ट्रान्झिट पास ना, तांकां परमिटूय ना। अशें आसतना ह्यो गाडयो राजरोस चलता। आमचे मागणे आसा सरकारा कडेन, सरकारान आमचोय विचार करचो। आमचे राती मायन डिपार्टमेंटान आमचे व्हडल्यो विणाकारांना आडयल्यो। तुमी आमी सांगले तांकां ते भायले एमएच येता तांकां आडया, तांकां कित्याक तुमी त्रास करना। जाल्यार तेन्ना तांकां आमी विचारले, तेन्ना तेंच्यांनी आपलो फोन नंबर दिला आनी फोन नंबर दिल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें आमकां फोन करा गाडयो धरा म्हणून। आनी आमी जेन्ना गाडयो धरल्या आतां पुला कडेन, जाल्यार मायन डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी फोन नंबर जो दिल्लो तो स्विच ऑफ करून दवरला। गोंयकारांक ते मारता, गोंयकाराची पोटां मारतात न्हू, तांकां गोंयकाराचे कांयच पडलेलें ना। महाराष्ट्रान जरी पास दिलो, गोंयान कशी येयली गाडी ती। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी विलास हारोलकार। तिग चली पत्रकारांचो लैंगीक छळ केलो म्हूण आरोप आशिल्लो पीटीआय खबरां संस्थेचो करस्पॉन्डंट रुपेश सावंताक पीटीआयंतल्यान काडपाचें थारलां। पीटीआयन ताजे वेल्या आरोपाची शहानिशा केली। पीटीआयच्या अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक ही गजाल खरी म्हणपाचें सांगलां, मात अधिकृत निलंबन आदेश अजून रुपेशा मेरेन पाविल्लो ना। तो नेमको खंयच्या पत्त्यार रावता त्या प्रमाण पत्रव्यवहार जातलो। दुसरे वटेन हेराल्डाच्या मॅनेजमेंटान रुपेशाच्या जाग्यार HCNचे मॉर्निंग शोचो अँकर बदल्लो। ह्यो एक विराम।